नरेश सावळान मराठी राज्यभाषा आसची म्हण ज्या दिसा स्टँड घेतलो तेन्नाच ताका तिकेट दिवप ना हे गोवा फॉरवर्डान थारायले। ताका भायर उडयलो। ताका सांगले की तो गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार आसपाक शकना। गोवा फॉरवर्डाचो म्हणयारो प्रशांत नायकान हो सनसनाटी खुलासो केला। आतां सुदीनय खंय मातशी ती भाषा उलयता। सर्गेस्त लेखक माधवी सरदेसायच्या पुण्यतिथी निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यशाळेत तो उलयलो। आम्ही तिकेट दिलो ना लोकांक, आमी भायर उडयलो। आमची तिकेट मागपाक सोदताले तांकां आमी ज्या दीस तांणी स्टँड घेतलो मराठी राज्यभाषेचेर बिल हाडलें त्या दीस आमी नरेश सावळा सांगलें यू आर नो मोर, आमचो कॅन्डिडेट तूं आसपाक शकना म्हण। सो आमचो स्टँड क्लियर कट आहा। भाशेच्या बाबतींत आमी सामके हे आसात। बाकीचे पक्षाक राजकारण आतां म्हाका दिसता सुदिनान पयर कितें तरी म्हणलां बऱ्या तेंपार मातशें कितें तरी अशें म्हणटा तो ह्या दिसान, पण बहुतेक बाकी सगळे पक्ष वेगवेगळे कडेन तांकां वेगवेगळे निर्णय घेवपाक वेगवेगळ्या परिस्थितीन ते घेतात, पण आमी वी आर व्हेरी स्ट्रॉंग अबाउट इट। म्हाका दिसता एक गजाल राजू की खुबदां बहुजन आमी 2-3 गजाली पळोवपाक जाय इतिहासा कडच्यो। 1967 कम्युनिस्ट पक्ष कित्याक रावले मर्जरा बरोबर? या वर्सा जनमत कौलाच्या भांगरा उत्सवी वर्ष या निमतान सर्गेस्त लेखक माधवी सरदेसायच्या पुण्यतिथी दिसा कार्यशाळा आयोजित केली। म्हाका गोंयकार म्हणून जन्माक म्हाका येवपाक भाग्य मेळ्ळें बिकॉज ऑफ दीस लिडर्स एंड बिकॉज ऑफ ओपिनियन पोल। ताच्या खातीर ओपिनियन पोल हॅड्स टू बी सेलिब्रेटेड। आता जर अजून पर्यंत सरकारान करूं ना हाचे फुडें तरी करचो आनी तो डिक्लेअर म्हणजे आमी 19 डिसेंबर जसो सेलिब्रेट करता तसोच ओपिनियन पोल 16 जानेवारी सेलिब्रेट करचो असो म्हाका दिसता, कारण आमचें गोंय हे ओपिनियन पोलाचो प्रोडक्ट। कसिनो धरून जे बाकीचे वेगवेगळे आर्थीक पळय जे आमचेर दडपणां आनी पळय चेपणां फाटल्या 25 वर्सांत निर्माण जाल्यात त्या सगळ्या चळवळींनी खूब एक्टिवली भाग घेवचो पडटलो। आनी ती फक्त एक वेगळी चळवळ, ती फक्त वेगवेगळी बेटां आयलंड्स म्हणून आमकां पळोवंक जावचें ना, कारण आतां म्हणलें तशें कोर इशू हो जमीन असो जावपाक लागला। आनी हो जमीन इशू तेणी म्हणलें सामकें खरें, जर कोणा कडेन जमीन आसा ताका जमीन घेवन फक्त बसून तो शकना न्ही, ताका तो जमीन विकता पयशे मेळयता आनी तो फुडलो विचारय करना। एक तेंपार अशें आशिल्लें भाटकार जमनी विकनाशिल्ले, कारण ताका दिसता तो म्हणटालो की आपल्याक ही परंपरेन आयल्या आनी हीच परंपरा आपूण फुडले पिळगे कडेन पावयतलो। आज लोकांक तशें दिसना। जशें मायनिंगान जालां, मायनिंगांतल्या लोकांक फ्लाय बाय नायट आज चडान चड खणून चडान चड दोंगर काबार करून पयशे आज करच्या फाल्यां पळोवप ना। ओपिनियन पोलाच्या ह्या 15 वर्स सोंपता आमकां ही जागृताय जाल्या, आमकां हो इशू सिरियस जाणवता, म्हणून आमी हांगा जमल्यात आनी म्हणून इतले मोठे संख्येन लोक जमल्यात अशें हांव मानता। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। साखळे मतदारसंघातलो वेळगे हो गांव सदांच विकास कामांच्या बाबतींत दुर्लक्षीत उरला। प्रत्येक आमदार मंत्री फक्त मतां मागपाक येतात म्हण वेळगेचे लोक उलयतात। थळाव्या आमदार सभापतीन वेळगेच्या बालभवन केंद्राचे गार्डन जाग्यार घालचे म्हण लोक मागतात। गार्डन जायत जाल्यार भुरग्यांक आनी जाणट्यांक सांजे वेळार खेळपाक वॉकिंग करपाक सोय जातली म्हण लोकांक दिसता। आमी हांगा सदां कितली वर्सां जालीं आमी हांगा स्कुलान गार्डन कर म्हणटा, पूण अजून हांगा कांयच जायना पळय। भुरगीं रस्त्यार खंय मातयेन नाचता खेळटा, आमी कितें करपाचें हांगा? आमकां दिसता कितें हांगासर आमकां एक वॉकिंग ट्रॅक कसो जावचो, मातशें कितें तरी भुरग्यांक खेळपाक जावचें म्हणून। हांगा सगळीं धुल्लान मातयेन भुरगीं सगळीं पिड्ड्यार जाल्यां, खंय भायर सरपाक तांकां आनी कांयच ना हांगा। आमच्या वेळग्यान म्हणटा ती कांयच ना हांगासर। आमकां फक्त मतां घालपाचें आनी सगळें दारान येता पूण करतना कांयच करना म्हण हांगासर। एकदम लक्ष दिवचें न्ही आमकां एक हांगासर बरें गार्डन कशें करून दिवचें भुरग्यां खातीर तरी। ते आमकां हांगासर जालीं म्हाकाच लग्न जाता 35 वर्सां जालीं, हांगा वेळग्यां आसा तशें आसा पळय, कांयच जावना वेळग्यान सुदारणा म्हणटा ती। खंयचोय मंत्री हांगा कांयच करना। हेर मतदारसंघांनी जायतो विकास जाला, मात वेळग्या कांयच जायना। सभापती आनी थळावो आमदार प्रमोद सावंतान खंय लक्ष घालपाक जाय की आमकां हांगा कितें विकास जावचो अशें दिसता की एक गार्डन ना हांगा वेळग्या भुरग्यां खातीर। सांजे कितें खेळटले भुरगे भुरग्यांक एक गार्डन आसल्यार कितें खेळोंक शकता भुरगीं, किंवा आमकां एक बालभवनच्या हांगा एक बरो जागो आसा, हांगा एक बरें सुसज्ज अशें एक गार्डन जावचें अशें आमकां दिसता। की बाकीचे कडेन बाकी मतदारसंघांत कळंगुटे पळया तुमी आनी खंय एक बऱ्यापैकी गार्डन जाल्लें आसा, ते भुरगे बऱ्यापैकी खेळटा भुरगे। की ताबडतोब हेजो आमच्या माननीय सभापतीन हेजो लक्ष घालून ताबडतोब आमकां एक भुरग्यां खातीर
म्हणजे एक गार्डन एक उपलब्ध करून दिवचे आणि हांगा एक सांजे एक बरें वातावरण तयार जातलें हांगा भुरग्यांक एक खेळपाक किंवा जाणटी एक वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणटी एक चलतली. प्रुडंटा खातीर उदय परब. फातोडेर फातर्पेकान्नीच्या महारथाच्या मिरवणुकी उपरांत फातर्पेची जात्रा शेनवारा सोंपली. शेकड्यांनी लोक जात्रेक जमतात. आता कुंकळकान्नीची जात्रा सुरू. पळयात फातर्पेकान्नीचो महारथ. पंचमी दिसा पहाटे साधारण 5:30 ते 6 वरांचेर देवीच्या महारथांतल्यान मिरवणूक जाता, जी आतां जाल्ली आसा. विशेष म्हणजे ह्या देवस्थानाक किंवा ह्या देवीक गोंयचेच न्ही तशेंच कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान मुख्य करून मुंबयच्यान सुद्धा खूब मोठ्या प्रमाणात भाविक येतात. महाराष्ट्र विशेष करून पुण्यातल्यान आनी मुंबयच्यान खूब भाविक येतात. ह्या देवी कडेन जे भाविक येतात त्यांची मनाची मनोकामना पूर्ण जाता. जसे जसे आमचे वर्स वयता तशें आमचे भाविक वाडत आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.